बिरेस्तारा सांज वेळार बिपरजॉय चक्रीवादळ गुजरातात पावले। थंय ताणे खवदळ घातलो। ते उपरांत चक्रीवादळ आता मातशे मोव पडला अशें हवामान खातें सांगता। पूण 2 लोकांचे बळी गेल्यात आनी 23 जाण ह्या चक्रीवादळात जखमी जाल्यात। पळयात पुराय बातमी। हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण हे चक्रीवादळ आता मोव जावन सौराष्ट्र आनी कच्छ वटेन वचून सांज म्हळ्यार कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जातलो। व्हड पावस आनी खर वारो घुंवळिल्ल्यान 22 लोक जखमी जाले। ते भायर लायटीचे खांबे आनी कितलीशीच झाडां मुळासावन हुमटून पडली अशें रिलीफ कमिशनरान सांगले। बिपरजॉय चक्रीवादळाचो डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सान दिल्लो नियाळ। चक्रीवादळ पडला मोव। चक्रीवादळा पयलीं दोगांचे बळी। चक्रीवादळा उपरांत आनीक बळी ना। 22 लोक जखमी। 1000 गांवांक वीज ना। जाता तितले बेगीन पुनर्वसन करपाची मोख। बिपरजॉय चक्रीवादळान राजस्थाना वटेन वाटचाल केल्ल्यान राजस्थानाच्या कांय वाठारांनी आयज सकाळी व्हडलो पावस पडलो। ते खातीर जालोर आनी बार्मर जिल्ह्यांनी रेड अलर्ट जारी केला। गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू।